नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. केबलीक लागून अपघात जालो वा लायटीच्या खांब्याचें लुकसाण जालें जाल्यार जबाबदारी घेतले. उच्च न्यायालयाचो केबल ऑपरेटरांक प्रस्न. सोमारा मांडपाक सांगलें म्हणणें. फोंड्या नागेश फार्मासीत एका चोरान फाटल्या दारांतल्यान प्रवेश करून केली चोरी. फार्मासीत आशिल्ल्या पयशांचेर चोरान केलो हात साफ. पुलीस करतात तपास. मांद्रेच्या मारिंगण देवळा लागसार स्वयं अपघात. पुलीस कॉन्स्टेबलाक जाग्यारूच मरण. ड्युटेर वतना जालो भिरांकूळ अपघात. गोंयांत इबाडल्या कायदो आनी सुवेवस्था हुस्को उक्तायत. आपाच्या फुडाऱ्यांनी घेतली राज्यपालाची भेट. पूर्णवेळ गृहमंत्री नियुक्त करपाची केली मागणी. बोंडबाग बेतोडेच्या लोकांक सतायता उदकाचो प्रस्न. लोकवस्तीत वाड. उदक प्लॉटांनी वळयिल्ल्यान उदक येना वेळार. आमच्या उदकाचो प्रस्न सोडयना तो मेरेन नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले. थळाव्यांची शिटकावणी. नितीश कुमार 10वे फावट बिहारचे मुख्यमंत्री. 26 आमदारांनी घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डान सोपूतविधी सुवाळ्याक लायली हजेरी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. लायटीच्या खांब्यार हुमकळपी असुरक्षीत केबल्स कातरून उडयतलेच म्हणून वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. एका खांब्यार फकत 3च केबल्स घालपाक मेळटा. एखाद्या वेळार केबलीक लागून अपघात जालो वा लायटीच्या खांब्याचें लुकसाण जालें जाल्यार केबल ऑपरेटरांक ताची जबाबदारी घेवपाक पडटली म्हणून कोर्टान सांगलां. हे विशीं सोमारा तांकां म्हणणें मांडपाक सांगलां. केबल ऑपरेटरांनी घातिल्ले याचिकेचेर बिरेस्तार उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. एका पोलार 3च केबल्स घालपाक मेळटात. दुसरे वाटेन केबलीक लागून अपघात जालो जाल्यार ताजी आनी पोलाची जबाबदारी केबल ऑपरेटरांक घेवची पडटली म्हूण कोर्टान सांगले. ही जबाबदारी ते घेतात जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार आमी केबल्स कातरून उडोवपाचें काम चालूच दवरतले म्हूण वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. सोमारा जावपी सुनावणे वेळार केबल्स ऑपरेटर कितें म्हणटात तें पळोवचें पडटलें. सांताक्रूज वाठारांत रस्त्या कुशीच्या फायबर ऑप्टीक केबलात घुस्पून मोटरसायकलीक अपघात जाल्लो. ह्या अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाल्ली. ह्या अपघाताची दखल घेवन वीज खात्यान लोकांक त्रासदायक थारपी रस्त्या कुशीचे हे केबल्स कातरून उडयल्ले. यस सर, आयज मॅटर आसली केबलाचेर हायकोर्टान. हय, ती मेन्शन केली तांणी. एक्चुअली मॅटर 9 तारखेक दवरली. आज ताणें मेन्शन केली की कटिंग आसा म्हणून, हें आसा म्हणून. दे वॉन्टेड टू टेक अ स्टे ऑन दॅट. सो वी प्रोड्यूस द रिपोर्ट आनी आमी ते प्रोड्यूस केलो. कशें पांयाक लागले, हाताक लागले आनी सेफ्टी. सो हायकोर्ट हॅज टोल्ड दॅट दे वील नॉट स्टॉप फ्रॉम कटिंग एनी केबल ऑन द आस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी. एका पोलाचेर तुमी सारकें ताका सांगला, तूं पोलाचेर तांकां पोल आयडेंटिफाय कर, केबल आयडेंटिफाय कर आनी सोमारा दीस एफिडेवीट मारून 25 मागीर आमी मॅटर 25 घेता. आतां टील देन ही हॅड आस्क्ड फॉर अ स्टे बट दॅट इज रिजेक्टेड एंड दे हॅव टोल्ड अस सेफ्टी आस्पेक्टान कितें आसत आनी कितें चड केबल बिबल पंचान आसा तें क्लियर कर. Okay. What is the current process of putting this cable? Because every time this is all over Goa. Process म्हणजे they have to apply to us, but as their areas are there around 110 crores which they have not paid. Without paying that, we cannot allow them. They go on changing. Now this man who was there today, he was first Ethernet and some Govekar he had told. Now he had changed his name from Govekar to some HCOM company. So they have not paid us any areas, nor any 1 rupee has been paid. They have been given a show cause of this, and also areas order has been given of around 1.5 plus this, it is 3 crores around 3 crores. That way there are so many persons who have to pay us around 110 crores. See, first of all, it looks shabby. Secondly, there's a lot of accidents that is happening because of these cables. Don't you think this should be underground or That something is what like that? today court has seen on this, and AG has valiantly argued on that point, and they have told you cannot put bundles and together. The cables should be tried, and 3 cables on 1 pole. And that too not on this type of pole which are ornamental, which cannot carry the load. That I am in charge of that stability, so I have to give a stability report.
our cables, our poles are not, they cannot take a load more than 3 cables. It should be three Three cables cables and tied. get to for a temporary purpose till they move from overground to underground. They have to do it all सर underground. हे ISP आणि केबल कंप्लेंट येयली आपण कटिंग करतले का तुमचे शेबी आमकां शेबी कोणाचें आमकां दिसलें फाल्यां कितें जालें नाल्यार कोणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय तेच कोर्टांनी आसा जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घे तूं बरोवन दी आमकां ताका ताणें जर बरोवन दिलें आपूण घेता आतां काय कोणें घेवंक ना पूण तो कोर्टान आयलो सो द कोर्ट हॅज नोटेड इट एंड दे वर नॉट रेडी टू आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता केबलाची आनी पोलाची जाल्यार घेतले जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या चोरयेच्यो घडणुको वाडत आसा. फोंड्या नागेश फार्मासीत फांतोडेर 3:40 वरांचेर सुमाराक एक चोर फाटल्या दारांतल्यान प्रवेश करून फार्मासीत रिगलो आनी फार्मासींतल्या पयशांचेर हात साफ करून पळ काडलो. ही सगळी घडणूक शेजाऱ्याच्या घरांत आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्या. वाठारांतले सगळे सीसीटीव्ही कॅमेरे फक्त दोळ्याक पानां पुसपाक पुरते आशिल्ल्याचे थळाव्यांनी नदरेक हाडले. ते बेगोबेग दुरुस्त करून वाठारांत पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केली. पळयात. तीन चाळीसांक म्हाज्या सीसीटीव्हीचेर तो चोर चोडटा तो दिश्टी पडटा. फाटल्या ते गॅरेजी कडल्यान चोडला चोर वयर भितर गेला तो फार्मास मारतालो कितें बारीकशें कितें काडलां म्हणून आनी हेजे फुडें हूंय फार्मासीन चोरी जाल्ली फाटीं आतां न्हू पूण बरो तेंप जालो. आतां हें दुसरें फावट म्हणटा तो पूण त्या कारणाक तो कांय चड दवरनालो पण कितें चिल्लर कितें काडलां म्हणटा. आतां एक्झॅक्टली कितें तो तोच सांगूंक शकता नाल्यार पुलिसांक कितें दिलां तें पुलीस सांगूंक शकतले. पूण फोंड्यान चोरयो वाडले. कालूच एक कंप्लेंट जाल्या नागेशी बानोडे गांवांत. थंय बेजमेंटान वचोन हूंय तेज्यो प्लेट्यो कन्स्ट्रक्शनाच्यो प्लेट्यो आनी लोखण जें बांदपाक हाडलेलें पळय तें नाच केलां हूंय रातयां भितर आनी तेजें कंप्लेंट देखून पुलीस स्टेशनार दिल्लें आहा. सो फोंड्यान चोरयो वाडपाक लागल्यात. आतां फोंड्यान एक 8 वर्सां पयलीं सीसीटीव्ही म्हणटा ते बसयल्ले. सीसीटीव्ही फकत पळोवपाक दिश्टी पडटात ते चलनात कांय ना. तेजें मेंटेनन्स ना म्हूण तेंचे ते पिड्यार जाले जाल्यार ते रिप्लेस देखून करूंक ना. आनी फाटले जितलेय चेअरपर्सन येवन गेल्यात म्युन्सिपाल्टीचे जेन्ना तांकां विचारतात सीसीटीव्ही कित्याक तुमच्या माध्यमांतल्यान ते आयकूंक येता की ते सांगतात आमी फोंड्यान नवे सीसीटीव्ही घालपाचे आहाय. आतां म्हाका दिसता इलेक्शन जातकूच ते सीसीटीव्ही पडपाचे आहाय चड करून. सगळे बॉब मारता चडशे कॉन्सिलरूच म्हणटा आपणाक तिकेट जाय आनी तुपणाक तिकेट जाय न्हू. सो ते सीसीटीव्ही केन्ना घालतले ते फोंडेच्या लोकांक मातशें सांगचें तेंच्यांनी. पुलीस रातची पेट्रोलिंग कोताय. पुलीस कोत्ताय पेट्रोलिंग न्हू पण चोराचो टायम आतां चोर जाणा न्हू. तेंचे जे सारके लोक ताणून पडलेलो आसता तेन्ना पुलीस ही ज्यो पेट्रोलिंग वॅन्स आहाय त्यो भोंवताय आसतल्यो पूण त्याच टायमार तो चोर हिंगा सोदतलो म्हूण पुलिसांक कशें भोंवतलें. पूण आतां पुलिसाची वॉच चोरांचेर आसपाक जाय आसलेली पूण ते आतां चोरांची वॉच पुलिसाचेर आहा. केन्ना पुलिसांचे क्रॉस जातले आमी घर पडपाक वयतले अशें म्हणपाक सारकें उलयलो तूं. तर आमी फोंड्या आसा जे जाग्यार गावणेकर फार्मासी आसा थंय आसा ते जाग्यार राती 3:40 सुमार राती लेट हांगा गावणेकर फार्मासीन एकटो अन्यत चोर तेणे हांगा फाटल्यानच्यान प्रवेश केलो आनी भितर फार्मासीन घुसलो. फार्मासींतल्यान तेणी 1,500 रुपया अशें किरकोळ कॅश घेवन गेल्लो आसा. पूण ह्या संदर्भांत रिसर तक्रार जाली ना पूण पुलीस येवन हांगा पंचनामा करून गेल्ले आसा. आनी अशी म्हायती मेळटा की पुलीस आमी तेजो शोधाशोध करता. ते सीसीटीव्ही फुटेजीन तो क्लियर दिसता अशें म्हणलेलें आसा. आनी जी फार्मासी आसा त्या फार्मासींतल्यान ही आनी एक फावटी अशी खूब पयलीं आनी एकदां ही चोरी जाल्ली
केन्नाय अशेंच कितें तरी जाल्लें म्हणून ते सांगता आनी आतां परत ती चोरी फाटल्याच्यान कवलो काडून तो चोरट्यान भितर प्रवेश केल्लो आसा. तेन्ना जाता तितले बेगीन पुलीस हेजी इन्क्वायरी करतले आनी बाकीचे ग्रामस्थांचे मागले आसा की हांगा पेट्रोलिंग वाडोवचें आनी जे म्युन्सिपाल्टीनी हांगा CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा ते सगळे नादुरुस्त आसा ते परत CCTV कॅमेरा बसोवचे, पेट्रोलिंग वाडोवचें अशी तेंच्यांनी मागणी केली आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. मांद्रेच्या मारिंगण देवळा लागसार बिरेस्तारा भिरांकूस स्वय अपघात जालो. ह्या स्वय अपघातात शिरगाळ दारगळच्या शुभानंद गडेकर ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ड्युटेर वतना हो अपघात जालो. मरण पाविल्लो कॉन्स्टेबल शिवोली पुलीस स्टेशनात सेवा बजयतालो. बिरेस्तारा सागर कवच मोहीम आशिल्ल्यान तो दुचाकी वयल्यान आशवे मांद्रे दर्यात ड्युटेर वतना हो अपघात जालो. दुचाकी वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडणूकथार आशिल्ल्या गॅरेजीत दुचाकी व्हरून मोकली आनी तो गंभीर जखमी जालो. मात हॉस्पिटलांत व्हेल्या उपरांत ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. आयज सकाळी 6:30 वरांचेर मांद्रे हांगासर म्हारिंगण देवळाच्या कुशीक एक गॅरेज आशिल्ली. त्या गॅरेजीची सायटीचेर शुभम गडेकर शिरगाळ धारगळ हो दुचाकी स्वार पोलीस कॉन्स्टेबल आशिल्लो. ताचो सेल्फ एक्सिडंट जावन तेका जागीच मरण येवपाची घटना घडल्या. जखमी अवस्थेत ताका तुवें हॉस्पिटलांत व्हेलो पूण थंयसरच ताचो मृत्यू जाल्याचे पुलीस दोतोरांनी कळीत केले. शिवोली किनारे पोलीस स्थानकात सेवा तो बजायतालो. आयज सागर कवच मोहीम असल्या खातीर तो दुचाकी वयल्यान आशवे मांद्रे समुद्र किनारी ड्युटीचेर वयताना हो अपघात जालो. दुचाकी वयले नियंत्रण सुटल्या खातीर घटनास्थळी आशिल्ल्या दुचाकी दुरुस्ती गॅरेजींतल्यान ताची दुचाकी घुसली आनी तो जखमी जालो. तुवें इस्पितळांतल्या डॉक्टरांनी तांकां मृत घोशीत केले. फुडलो तपास मांद्रे पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नायक आनी टीम करीत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या. हे विशीं आपाच्या फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायत गोंयचे राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेतली. कायदो आनी सुवेवस्था हाताभायर गेल्या. ताका लागून पूर्णवेळ गृहमंत्री नियुक्ती करचो अशी मागणी आपाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. जे भाशेन आज ऑनरेबल गव्हर्नरान सांगलां, people have to be alert and vigilant as it is a continuous process. मुझे staying alert and voicing out is a continuous process. So this is what we have told, we have requested, and we hope that the honorable governor is going to address and talk to the BJP government, address and talk to the chief minister of Goa to make sure that these kind of things are at least taken under control, and all these incidents that have happened, they should get justice. हे जावपा जाय. हुंय काय हे सगळे सांपडोवपा जाय, ह्यो केस सॉर्ट आउट जावपा जाय. केन्ना दाखोयटी म्हणटाय तें जायना आशिल्लें गोंयांत. हे शूट आउट बी म्हणटाय ते लोकनवाला शूट आउट म्हणटा मुवींचे चयल्ले आमी. आज हेचे मुवी काडपाची गरज जातलीच म्हाका. सो आय थिंक दिस इज हॅज टू स्टॉप. आज आमगे यूथ आहा, यूथ चोयता हे कितें जाता एंड दे आर गेटिंग फेड अप एंड दे आर चेंजिंग देअर मायंड टू लीव गोवा एंड गो and study as well as be productive and become professionals elsewhere outside Goa and outside India. And the main reason is safety in our own state. So we have to make sure that the youth stays here, youth works here, youth becomes productive to our state. आणि हे करतलो जाल्यार सगळ्यांची सेफ्टी दिवपाची गरज आहा. युथाकूय सेफ्टी दिवपाक गरज आहा, युथागे माय पायकूय सेफ्टी दिवपाक गरज आहा. आणि हे करतलो जाल्यार पुलिसिंग अँड होम मिनिस्ट्री हॅज टू बिकम स्ट्रॉंगर अँड हॅव टू डू देअर जॉब करेक्टली. बोंडबाग बेतोडा वाठारांत दर वर्सा उदकाचो उणाव आसता. उदकाचो प्रस्न थळाव्यांक सतायता. ह्या वाठारांत लोकवस्ती वाडपाक लागल्या. उदक प्लॉटांनी वळयता. हाका लागून थळाव्यांक उदक वेळार येना. मात अशें आसून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान प्लॉटांत उदकाची नवी पायपलायन घालपाची तयारी केल्या. देखून आमच्या उदकाचे प्रस्न जो मेरेन सोडेना तो मेरेन नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. बोंडबाग बेतोडेच्या लोकांक उदकाचो प्रस्न सतायता.
दर वर्सा ह्या गावात उदकाचो उणाव आसता. ह्या वाठारांत लोकवस्ती वाडपाक लागल्यात. तशेंच उदक नवीन प्लॉटांनी वळयतात. हाका लागून गांवच्या लोकांक उदक वेळार मेळना अशें थळावे सांगता. नवे प्लॉट जाल्यार तातूंत उदक वळयता. एक दीस सोडून आमकां उदक येता. मात अशें आसून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान प्लॉटांत उदकाची नवीन पायपलायन घालपाची तयारी केल्या. देखून थळावे पंचायत तशेंच आमदारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळावे करतात. तशेंच उदकाचो प्रस्न सुटावो जायना तो मेरेन नव्या पायपलायनीचें काम आडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. 2 लायनी येयल्ल्यो आशिल्ल्यो. आतां सद्याक 2 लायनी भितर आमकांच सारकें उदक मेळना. तेन्ना लोकवस्ती वाडत आसा तुमी पळयता सायडीच्यान. आतां जवळ जवळ 15-20 तरी बंगले जातात. तेन्ना हें उदक आमकां 8 येता एके सायडीक आनी दुसरें येता ते सकाळचे 7. पूण ते आतां एक दीस सोडून एक दीस येता. तेन्ना आमकांच जर हांगसर उदक सारकें मेळना जाल्यार हे प्लॉट डेवलॉप करून आमकां मागीर उदक मेळटलें काय फुडलें आमकां हें पडलां. हेजे पयलीं आमी CMाक सुद्दां वचोन मेळ्ळे लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसतना. तेन्ना मागीर एक आमकां रोखडी नवी लायन हाडून दिली तेणी. ती बी लायन येताली. आतां ते किर्तीनगर म्हणून जाला पळय सगळीं कनेक्शनां दिल्लीं एका रे. तेन्ना आतां आमकां एक दीस सोडून एक दीस तशें तिंका 8 येता सकाळीं 7 वयता. आनी हांगा जर कनेक्शनां दिलीं जाल्यार तिंका ते 8 येताले ते म्हाका दिसना गॅरंटी ना. तिका 8 ते उदक मेळपाचेंच ना. 12 सुद्दां तिंका रावचें पडटलें. तेन्ना हांव म्हणटा कितें जो कोण बिल्डर आसा तेणी एक मोठी वेवस्था पायपलायनीचेर करची. आनी तुमी जाय तशें तुमी प्लॉट बांदा कितें करा पूण मोठी लायन हाडा आनी तें तुमचें काम साध्य करून घेया. तशेंच मिनिस्टराक आनी सरपंचाक सांगता एनओसी दिता आसतना मातशें चिंतून घेया. सरपंचा कडेन तशें आमचे स्थानीक आमदार आसा पळय तेणें हितून लक्ष घालचें आनी आमकां कितले तरी न्याय दिवचो अशें हांव सरपंचा कडेन आनी हेजे कडेन मागता आमदाराक. प्रॉब्लेम सोडायचो तेणी पयलीं मागीर तेंकां उदक दिवचें. उदक आमकां वचपाक जाय पयलीं उदीक मागीर कोणाक तें दुसऱ्यांक दिवपाक. बोंडबाग गांवांत बडगांव सो आतां दुसऱ्याक उदक दिवपाक सोदता ते पायपलायन व्हरता न्हू म्हणून आमी हांगा जमले न्हू. नवीन पायपलायन व्हरता. ह्या बोंडबाग गांवांत प्रत्येक टायमार उदकाक प्रॉब्लेम आसता. आनी तो प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाता एक घरां वाडटा एक प्लेसीर ते प्लॉट जाता आनी तें उदक जें कनेक्शन आसा तें प्लॉटांक डायवर्ट करता. मागीर जे आमी पयलींचे जे लोक आसा ते उदकाक लागून भरपूर त्रास काडटा. पूण तें उदक जर लोकांक आतां नवे प्लॉट त्या प्लॉटांक वचपाक लागले जाल्यार आमी पयलीं लोक रावता तांकां उदकाक प्रॉब्लेम जाता. आमी कितें करपाचें. जेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता कितें फाल्यां सगळ्यांनी नवे प्लॉट जाता जे कोण प्रायवेट प्रॉपर्टी आपली विकता ते प्रायवेट प्रॉपर्टी पयलीं सद्या तेणी रस्तो करचो लायटीचो वेवस्था करची उदकाची वेवस्था करची मागीर ते प्लॉट दिवचे. नाजाल्यार प्लॉट घेतल्यान तो विचार करपाक जाय कितें तो उदक सगळी सोय आसा काय ना. मागीर जशें कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमी मागीर गांवचे लोक उबे रावपाचे हांगा. म्हणून हेका लागून हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता की कोणीय तुमकां जर फावोर मागून सुद्दां लायन घेता जाल्यार ती दिवं नाका. हांगांचे पयलीं समस्या जाणून घे कारण हे गांवच्या लोकांचो विचार करात. कितेंय जावं मागीर गांवच्या लोकांक विचार करून मागीर तुमी लोकांक कनेक्शन दिया. आमचो प्रश्न पयलीं सोडपाक जाय. आमकां प्रत्येक सिजनाक कसो त्रास जाता 8 दीस उदक ना. आनी मेन म्हणल्यार कितें झरो ना हांगा. झऱ्याचे बाबा उदक ना झऱ्या उदक हाडपाक वयतले तेंय ना हांगा. झरे सगळे काबार करून उडयले. सुरू केलें जाल्यार तुमी कितें करता. आमी हाडयतले आमी ब्लॉक करतले. आमची वेवस्था जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी जर हाडयतले आमचो सगळ्यांचो गांवचो लोकांचो विचार म्हणजे त्या आमी हांगा जमलेले आसा. हांगा उदक रातचे 8 येता आनी आतां जर सकयल जर दी जाल्यार म्हाका फुडें उदक आमकां मेळटा सांगितलें आमची घरां सगळीं वयर पडटा. 200 घरां वयर आसा ती हाडोवपाक म्हणजे कितें समज हे सकयल्या सायडी पडटा न्हू सगळें उदक सकयल धांवतलें आनी आमकां तें उदक येवपाक प्रॉब्लेम जाता. त्या लागून तें आमी सगळें गांवचे ते जमनान तेंकां मातशें हाडोवपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. नितीश कुमारान 10वे फावट बिहाराचे मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. गांधी मैदानाचेर जाल्ले सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांचे सयत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते हजर आशिल्ले. नितीश कुमारान 10वे फावट बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. तशेंच सम्राट चौधरी आनी विजय कुमार सिन्हा हांणी उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. एकूण 26 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. हातूंत भाजपाचे 14, JDUचे 8, चिराग पासवान हांचे 2 आनी एका मुस्लीम आमदारान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. हरियाणा, आसाम, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, नागालँड, ओडिशा, दिल्ली आनी राजस्थानाचे मुख्यमंत्री सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। काणकोण आणि मडगावच्या टॅक्सीकारांमदी वाद सुरू असा। मडगावच्या गोवा माइल्स टॅक्सीकारांनी केल्ले आरोप काणकोणच्या टॅक्सीकारांनी भायर आयले। मडगावचे गोवा माइल्स टॅक्सीकार काणकोणच्या टॅक्सीकारांक त्रास दिता असो आरोप काणकोणच्या टॅक्सीकारांनी केला। देखून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी काणकोणच्या टॅक्सीकारांनी केल्या। काल एक इन्सिडेंट जालो मडगांव बस स्टँडार। जेन्ना आमची काणकोणची गाडी एक ड्रॉपाक गेली तेन्ना थंय मडगांवांनी त्या लोकांनी थंय गाडी आमची हाडयली, बस स्टँडार ड्रॉपाक गेल्ली। सो म्हाका दिसता बस स्टँडार, रेल्वे स्टेशनार आनी एअरपोर्टार कोणाचेर हाडूंक जायना मरे। सो आमची थंय गाडी हाडयली आनी डिमांड केलो की काणकोणकार तुमी येवन गाडी घेवन वचा म्हणून। हो जो मिस्टर मयूर राणे म्हणून तेणेन आमचेर खूब एलिगेशन घातला की आमी खंय गाडयो हाडयता, गाडयो मारता आवय बापायचेर, बुरश्यो गाडयो हें करता, 15-20 जाण खंय एटॅक करता। ही टोटल एलिगेशन आर रॉंग। म्हाका दिसता आयज पासून काणकोणान आमी अशें केन्नाच कोणाक करूंक ना। आमी आयज पासून कोणाक एसॉल्ट करूंक ना, कांय ना, कित्याक काणकोणचें आमचें खूब नांव आसता। दुसरें ते कितें करता येवन हें तुमकां सांगता हांव। हे म्हणटा एक तर गव्हर्मेंटान गोवा माइल्स काडला, सो ते OTP घेवन येता, ते जेन्युअन म्हणून आमी केन्ना OTP हाडटा म्हणून सोडचें पडटा। आमी एकलो आमचे भाव आहा रातचे भाडें उलयता की फाल्यां मोपा एअरपोर्टार वचपाचें, 7 भाडें सांगता, पूण येवन सकाळीं उठून पळयत जाल्यार 4 सुमार तो गोवा माइल्स येवन घेवन गेलो। ओके, गोवा माइल्स येयलो, ते गव्हर्मेंटान दिला, तो OTP घेवन येता जेन्युअन म्हणून तो आमी सोडटा। 10 सुमार पळयत जाल्यार दुसरो येवन तो आपूण रेजिस्टर तुजें कसलें तें रजिस्टर वेबसायट म्हणटा तो येतो, तो घेवन वयता आनी आमी अशेंच उरता। बस स्टँडा वयल्यान आमची रिक्षेची भाडें मारता हांगा हॉल्टिंग करून। आमी तेगे कितें करता, आमी सगल्यांक इनवर्ट करून येयल्या पुलीस स्टेशनान, ट्रॅफिक सेलान, म्युन्सिपाल्टीन, पंचायतीन की एक रिक्वेस्ट केला की ते हॉल्टिंग करता पळय हे येवन तें मातशें बंद करचें म्हणून। आनी आमी तांकां इनवर्ट करून आमी सगल्या वांगडा जे रावले तांकां सांगता बाबा कित्याक येयला, पिकअपाक येयला। आमच्यो 375 गाडयो आसा काणकोणान। सो म्हाका सांग, इतल्यो गाडयो बेकार उरता, एक 5 म्हणल्यार गाडयो सुटना, कित्याक हे सगळे आमच्या ह्या गांवांत लिपोन रावता। साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा आमी फूल टॅक्सी एसोसिएशन जे आसा आमचे, साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा जे आमी केल्ले आसा आनी आमी सगळे टॅक्सीकार एकठांय जाल्ले आहा। ताका लागून गव्हर्मेंट मागता की प्लीज आमची जें कितें सगळे जे मुद्दो आमी तुमचे कडेन बसयला तो आमचो बरो भशेन करून दिया। फातोर्डा जिल्लो सत्र न्यायालया लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या कारीक अचकीत उजो लागलो। उज्यान गाडी लासून गोबर जाली। थोड्यावेळांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केले। उजो पालपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। देवांत येताले आमगे बापके कोण पयले
तोय धांवलो लग्न म्हणून हांव फुडल्यान येतालो येता आसतना आमी मेळत रावले पयलीं आमी ताका सांगलें तेगेलें इकबाल सुपर मार्केट शटर बंद कर म्हणून गोड मारून पयलीं तेज्या पयलें देर भुरगीं भितर कोणें आहा जाल्यार पयलीं चॅक केलें पयलीं कोण ना भुरगीं सो मागीर सेकंड स्टेप एकल्याक फोन करपा लायलो फायराक 1 जावन 25 मिनटान फोन केलो फायराक हय सारकें 35 मिनटान फायर ब्रिगेड पावले एक बरें दिसलें आमगेलें डेव्हलपमेंट भरपूर जाल्लें आहा मडगांवच्यान हिंगा 1 किलोमिटर ना मडगांवसान हिंगा हार्डली 1.25 आसतलें थंयच्यान फायराची गाडी हिंगा पावपा फायर ब्रिगेडाची 35 मिनटां लागली सारकी सर दीस इज द सिट्युएशन आतां फकत एकूच बरें आमगेलो दाम बाबाचें हें आसा म्हण हिंगा टेंपल दाम बाबान सगल्यांक साल्वार केलो कोणाक कांयच जावपा दिवना कोणाक कितें आतां इस्कॉल सुटपाचे टायम जाले इस्कॉला भुरगीं वयताले सगळे बस वयताल्यो त्यो बसयो थिंगा थांबोवन दवरल्यो पयल्यार मागीर सोडल्यो फकत दाम बाबा आसा म्हणून कोणाक कांयच जावपा शकना कसं लागलो तुझं गाडी खबर ना म्हाका चालीर लागलो न्हू ना 5 किलो कडेन लागलो हांव हिंगा आसलो टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचा.